आतां वेला चौथ्या घरां भितर सत्तिंग आहा माय तांदूळ इचिता माय कशें आहा आनी आमगे सगळीं एकट्यानी सगळें भितर सदना आमील मेळ म्हाका गरम गरम आहा आज तुमगे घरा थीम कितें आयज आमगे न्हू सगळी आमगे घटनामोठी वॉर्ड आहा तितून 4 समुदाय आहाय सो 4 समुदाय आमी एकठांय जावन आमगे समुदाय दीस एस म्हूण समोर हें कोत्ताय समारंभताय ओके सो आमी 4-5 दीस जाले हे सगळें प्रिपेर करूं लागले जाल्यार चुट्टां हे सगळें सामान हाडपाक आमगे सगळीं मेळोन बरी हार्डवर्क केला ते बी वस्तू हाडपाक कित्याक त्यो आमकां आतां नाय न्हू घरा कडेन रानां आसन हाडली तें आनी बरें सगळ्यांनी येवन मेळोन टायम मेळटा ते भाशेन मेळोन केलें रेडी ओके आनी आयज आमी सगळीं येयले हिंगा मेळोन रांदून बरीं जेवण करून आमगे कोण लागशीं कोण आहाय तेंकांय बी आपयलें आमी कोण वडकी आहाय ती लागशीं कोण असली चोवपा मेळना ओद्दां सो तेंकांय आपयलें आमी मुद्दम येवन चोयाय आमी कितें केलें तें टेस्ट कोराय हायाय आनी बरी एन्जॉय जायन वसाय एश कोन्न आमी तेमकां सांगिलां आनी आमली पाटी आनी कितें केलो पेज केलोली आमी पेज आहा पूण आतां टायम जावन गेलो न्हू आनी मागीर आमी जायते भाशे प्रात रांदले आयज शीत कोडी हाऱ्या किसमूर आमसोल दुकरा सोलांतुलें दुकरा मसाचें मागीर गांवठी कोंबी रांदले आमी पयलीं चडशी गांवठी कोंबी कोत्ताली न्हू सो आमी गांवठी कोंबी शाकुती केल्या मागीर दुद्या भाजी केल्या सुकी आतां वेल्डूर कोत्ताय पयलीं सुकी कोत्ताली तेश कोन्न केल्या मागीर नुस्तीं तोंडां भाजलां थोडे चोय कायलीचे भाजलां वाव मुखान रावपा ना वयता जेवपा आनी स्वीट डिश एक केला आमी तांदूळ भाजून दांत्याचे दोडून पीठ करून पिनाग केल्या दाखय गो फेवरेट पिनाग्र दी गो आनी गोडशे आतां आमी फकत डेजर्टा आमी कस्टर्ड हातायचोय आमी एश कोन्न हें केलां माय फेवरेट एका पिनाग्र खुशाल बरीत कुटुंबाचो दीस